पोत्त्याक पोतें दिवपाचो पिडा आयच्या वांजलांत जेजू पोत्त्या पोतें दिवपाचे पिडेचो उल्लेख करून सांगता की असली पिडा नपयत करूंक एकूच वखद आनी तें म्हणल्यार दुसऱ्याच्या अपमान वो किकोंत सोसूंक आपूण आयतो आसा म्हूण दाखोवन दिवप. तुका वायट करतल्यांक तुवें ताचेंय वायट करचें न्हय. जशें कोणेय तुज्या एका गालार तापोत मारलें जाल्यार ताका तुजो दुसरोय गाल दाखोवचो. जो कोण तुजें तें आपलें म्हूण व्हरोंक सोदीत तेन्ना मागता तें दिवन तुजेशी कितें ताका दिवचें. कोणी तुका आपल्या सांगाता 2 कोस वाट चलूंक मागीत तर ताचे बरोबर आनीक वाट चलूंक आयतो रावचो. जेजूची शिकवण संवसारी नीत करपाचे पद्दतेवून सारकीच उरफाटी. पूण जेजू पोरमोनी ताची शिकवण पोत्त्या पोतें दिवपाचे पिडेचें एकूच वखद. तुका वायट करतल्यांक तुवें ताचें सोसूंक आयतो रावचो. कित्याक मनशाची आशा संपोना. आहाब राजान नाबोताच्या दाख मोळ्याचे आशेन ताचो मोळो वच्चे व्हरोन नाबोताकूय जिवेशी मारलो. आमचो देव काकलूतसार आमकां सदांच आपली काकलूत दाखोवंक तयार. देवाची काकलूत भोगतले जाल्यार पयले सुवातेर आमी खालती जावंक गरज. आयज मनीस खालती न्हय वडपणान जियेता देखून देवा आनी हेर मनशां सल्लो पयस आसा. आमच्या जिवितांत तर देवाची काकलूत भोगतले जाल्यार खालती जावंक जाय. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा, नोश्त्यांक तो जमनीर शेवटिता. तो 2 दिसा खालती जावंक वावरूंक गरज. देव सोयबींच काकलूतसार आनी केरीतपणी काकलुती वरवीं तो आपली ओगोनीक पदवीक दाखयता. ही सांत थॉमास आक्वायनाची उतरां. देवाची काकलूत ओसोकतायची कुणा जावंच परस ताजे ओगोनीक पदवेची कुणा म्हूण ह्या उतरांनी तो सांगूंक सोदता. मनशा कुळाच्या इतिहासान सदांच हाजीर आसतलो, लागीं आसतलो, सासाय दाखयतलो, पवित्रपणान बोल्लोलो आनी काकलूत दाखयतलो देव तो. तशेंच देवाची दयाळाय पावटीचे पावटी आमी कितलीशीच अणभवता. आमी चुकता तितलेय पावटी देव आमचे सगळे दयाळ जावन परतून परतून आमकां आपले दयाळ काळीज उक्तें करून बक्षिता. दर एका संस्कारांतल्यान आपल्या दयाळांतल्यान आपले आसणे आनी हाजीरपण आमकां भोगूंक फावो कोत्ता. ह्या सगळ्या वरवीं आमकां मेळटल्या देवाच्या दयाळायांचो आमी बरो उपयोग करूंक आनी देवाची ही दयाळाय अणभवून आमी ओत्मीक वाटेन अदीक वाडूंक गरज. देवा कडल्यान मेळ्ळोली दयाळाय आपणावन आमी दुसऱ्या सवे दयाळ जावन देवाची आज्ञा पाळूंक त्याच देवाच्या आदाराची आमकां गरज. होच देवाचो आदार आमकां फावो कर म्हूण हे मिसाचे बेटेंत वांटो घेतना आमचे मागणे देवाक आमी उबारुया.